न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आयज दिसभरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमी एक धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। शिरगांवा जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत आयज राज्यपाल श्रीधरण पिल्लय हांणी शिरगांव श्री लयदाय देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार ताणें सांगलें की सरकार जो हे दुर्घटनेंत बळी पडिल्ल्यांक न्याय दितलो तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीचो जो अहवाल येयलो त्या अहवालाचेर अभ्यास करून योग्य ती कारवाय करतलो अशें तरेचें स्टेटमेंट गव्हर्नर श्रीधरण पिल्लय हांणी केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हटल्यार स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हणून एक संस्था आसा। हे संस्थेन आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। धरणे आंदोलन करपा फाटलें कारणूय अजब आसा। फाटल्या अर्थसंकल्पात सरकारान तांचे खातीर अर्थीक तरतूद केल्ली आनी अनुदान तांकां जाहीर केल्लें, पूण ते अनुदानाचे पयशे अजुनूय मेळोंक ना। कितलेशेच फावट सांगून थकले, पूण ते पयशे काय प्रशासन तांकां दिना अशे तरेचो तांचो आरोप आसा। हे विशीं आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो तांचो प्लान आशिल्लो, पूण मुख्यमंत्री तांकां मेळूंक ना। फाल्यां मुख्यमंत्र्यान तांकां वेळ दिल्लो आसा। मुख्यमंत्र्याचेर तांणी विश्वास उक्तायला की मुख्यमंत्री हे पयशे दितलो म्हणून आतां फाल्यां बसकेन हे विशीं कितें निर्णय घेता त्यो पळोवचे पडटले। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो आशिल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट सुशांता कडल्यान। आतां फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। दुकळ्या मोहल्ल्या एक रस्त्यावयल्यान वाद सुरू आसलेलो। तो म्हणजे तो असो की थंयचो जो रस्तो आहा तो करप सुरू आसलेलो, पण दोनी सायडीक जेन्ना कोणून दवरिल्ल्यान तशेंच सायडीक जे भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आशिल्लें, एक सायड आनी दुसरे सायड पायपलायन घालपाचें काम सुरू आसलें। ह्या कारणाक लागून जे दोनूय रस्तो आसले ते दोनी सायड खणून दवरिल्ले। ताका आनी एक जे काम पुराय जातकूच वीज खात्यान थंयचो रस्तो करपाक सुरवात केलो तेन्ना थळाव्यांनी मागणी केली की हो जो रस्तो आहा पळय तो दोनूय सायड करचो, एकूच सायड करून दवरचो न्हय। त्या लागून तेंच्यांनी तो रस्तो करप बंद उडयलेलो। उपरांत ह्या हितून थंयचो आमदार आहा तेणें हस्तक्षेप करून हो जो प्रश्न सुटावो केलेलो आसा आनी तसोच आतां थंय परतून आतां रस्तो करप सुरू केलेलो आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे सरकारान खाजगी बसी खातीर नवी येवजण काडची अशी मागणी आहा ती कुंकळ्ळेच्या बस धन्यांनी केली आसा। तांचें अशें म्हणणें आहा की फाटली जी म्हजी बस येवजण आशिल्ली ती फकत कांय जे बसकार आसले म्हणजे तेंचे जे कांय रूट आसले तांकांच आशिल्ले आनी जेन्ना ते येवजण जेन्ना घेवपाक गेले तेन्ना तेंच्या बसीक या तेंच्या रुटांक थंयसर मेळनाशिल्ली अशेंय तेंच्यांनी सांगलें। ताका लागून जी आतां जी नवी येवजण जी सरकार तयार करतलो ती सगळ्यांक जो हाचो लाव मेळचो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे ती अशी म्हणजे सद्या मे म्हयनो सुरू जाल्ल्याच्या उदकाचे वेगवेगळ्या वाठारांत जो प्रश्न आहा ते मुक्ताडार येत आसा आनी साश्टी माला सद्या व्हडलो उदकाचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। थंयसरले जे कांय जे वाठार आहा ते उदका खातीर खूब वळवळे काडटा। तेंचें अशें म्हणणें आहा की 2-3 दिसांनी उदक एकदां येता आनी तें उदक सुद्दां ते उदकाचो फ्लो आहा तो सामको उणो आसता। ते लागून ते घरान सुद्दां उदक भरपाक मेळना। त्या लागून तांकां तो पंपाचो यूज आहा तो करचो पडटा, जाल्यारूच तांकां ते इल्लेशें उदक मेळटा। हो जो ती बातमी आतां तुमी सेंट बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार गोंयान हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केल्लो आसा। फुडले 3 दीस जे आसा वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचची न्हय अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। मजगतीं आज कुडचड्यार तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या कांय भागांनी आज आडवळ्या पावसान हाजेरी लायली आनी गोंयांत पयलींच कालोर वाडला देखून लोकांच्या जिवाकूय मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा। तर फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
सांगेच्या चांदीमळ वाठारांत कॅमिकल वेस्ट आनी कोयऱ्याक लागिल्लो उजो निमणो 4 दिसान आटपात आयला. देखून ह्या प्रकरणांत 2 जाणांक कुडचडे पुलिशेन अटक केल्ली. मात उजो घालपी सुदेश नायक आनी दिनकर पटेली ह्या दोगूय जाणांक आयज न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्लो आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार पावसाळो सुरू जावपाचो आशिल्ल्यान राज्यांत रस्ते खणपाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान बंदी घातल्या. ते प्रमाण 15 मे ते पावस सोंपसर रस्ते खणपाचेर बंदी आसतली असो आदेश भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्यान जारी केल्लो आसा. तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार अर्थीक वर्स सुरू जाले काय जून म्हयन्या उपरांत उसरा कर भरपी लोकांक दंड भरचो पडटालो. मात ह्या वर्सा लोकांक दंड भरचो पडपा ना असो थाराव कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या बसकेंत आयज थाराव पास जाल्लो आसा. ह्यो तिनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. आनीक एक अपडेट म्हणजे काल राती मारना सिओले हांगा मुख्य पायपलायनीच्या कामा खातीर खणून दवरिल्ल्या चरांत पडून एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तर ताका थंय स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान ताका एकदम अदमास आयलो ना आनी तो थेट वचून त्या चरांत वचून आपले दुचाकी सकट थंय पडलो. ताका दुखापत जाल्या ताच्या कानाक आनी ताच्या तकलेकूय लागिल्ले आसा. देखून तांकां आतां शिवोलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत दाखल केल्लो आसा उपचारा खातीर. तर ते स्ट्रीट लायटी बेगोबेग थंय बसोवच्यो अशी म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. तर फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन. आयज ज्या NIOच्या 3 शास्त्रज्ञांनी जो म्हादेचो अहवाल सादर केलो ताच्या विरोधात आर्जीन प्रोटेस्ट केला NIOच्या भायर. तांचें अशें म्हणणें आसा की जे 3 शास्त्रज्ञ आसा तांच्यांनी हो म्हादय विरोधात निवाडो दिलेलो आसा. अशें आर्जीचे मुखेली टुगेदर फॉर म्हादय ह्या संघटने खाला ह्या फुडारपणा खाला तांच्यांनी हे आंदोलन थंय चालू केलेलें आसा. आनी तातूंतलो जो एक शास्त्रज्ञ आसा तो कर्नाटकाचोच आशिल्ल्या कारणांत ताणें ही म्हादय कर्नाटकांत एक तेंच्यांनी हो विकपाचो एक तांचो प्रयत्न साजीस आसा अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. ताजेर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हाणें सुद्दां काल एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की जो हो शास्त्रज्ञांनी जो कितें अहवाल दिला तो म्हादय विरोधात आसा. वन्य जीव म्हणुये किंवा जैव विविधताय म्हणुये हांचो विपर्यास करपी हो अहवाल आसा. आनी हाचे वयल्यान जी जैव विविधताय आसा किंवा जे वन्य प्राणी आसा तांचेर हावळ येवपाक शकता. फाटल्या कांय दिसांनी जी जनावरां रस्त्यार येवपाक लागला तशीच ह्यान फुडें जर थंय हांगासर तो जो बंडोरा प्रकल्प जालो जाल्यार ह्यान फुडें जी जनावरां आसा ती आनीक शारी भागात घुसतली, लोकवस्तीत येवपाक लागतली कारण की तांचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा. सो हो NIOच्या भायर जो प्रोटेस्ट जालेलो आसा त्या संदर्भात एक बातमी आसा. दुसरी बातमी अशी आसा की आतां पहलगाम हल्ल्या उपरांत ऑपरेशन सिंदूर हे कायम आसा, चालूच आसा. त्याच फाटभुंयेर जम्मू काश्मीरांतल्या नादेर ह्या वाठारांत पुलवामा हांगासल्या थंय सुरक्षा दळ आनी जे दहशतवादी आसा तांच्या मदीं चकमक जाली. ह्या चकमकीत 3 दहशतवादींक मरण आयलें. जे दहशतवादी मरण पावले, जे ठार जाले, जांकां सुरक्षा दळांनी मारले ते दहशतवादी जैश ए तोयबाच्या ह्या संघटनेचे आशिल्ल्याचें कळटा अशी एक बातमी आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स. आनीकूय हेर अपडेट्स आनी बातम्यो पळोवपा खातीर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह मुजरत पळयात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.